होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो। पूण जितले चड हांवें तांकां उलो केली तितले चड ती म्हजेतान पयस सरली। बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप अर्पिलो। हांवेंच एफ्राईमाक चलोंक शिकयलें, हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं, पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना। हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं, भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो, आनी हांवें भागवून तांकां जेवान वाडलें। एफ्राईमा, तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत? इस्रायेला, तुका दुसऱ्यांचे अधीन करूंक म्हज्यान कशें जायत? तुका आत्मा भाशेन करूंक म्हज्यान कशें जायत? जेबोइमा कडेन हांवें वेव्हार केलो तशें तुजे कडेन वेव्हार करूंक म्हज्यान कशें जायत? म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमळा लासता। हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्राईमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस। तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र, आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेदना चडवून आमकां लाभतली। एफ्राईमाचेर, बेचमीचेर आनी मानासेचेर तुजे पराक्रम जागे कर आनी आमची चडवण करूंक ये। देवा, आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां चडवण मेळटली। श्लोक। तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेदना चडवण आमकां लाभतली। तुज्या उजव्या हातान लायलेली दाखवाल सांबाळ। उज्यान लासून ताणें तिचे शेणा भाशेन भस्म केला, तुज्या मुखामळाचे बेश्टावणेन तांचो नाश जावं। श्लोक। तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेदना चडवण आमकां लाभतली। सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा। पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडाया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया। भांगार, रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात। पोयनाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वानो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली फोड फावो। खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतास, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया, आनी थंयचो भायर वसासर तांगेरच रावा। त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा। त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेले समाधान तांचे सवे रावो, पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचे समाधान तुमकांच फाटी येवं। कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवन आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ फाफुडून भायर सरला। सतस हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळात ती काकुळट त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना। देवाचे उतर हें, वाकान्नी तुका क्रिस्ता।